तुम्ही लेटर काढा मरण का मागीर काड हे सगळे वर आनी हांगसरल्या फालच्यान बसपाचें ना ताका सांग हांव बसते परत हे करतले म्हणून सगळ्यांक काडलां ना ना चड जालें वयर आमचे मार्केटाक परत भायर येवपाचें तो वापस आएगा वो कल इधर म्हणून तयार केला तेणें भितर हय ना रिटर्न करपाची बेगीन ना आमचे सीओक विचारपाचें सीओक सांगचे तो वयता आनी मागीर हें करपाचें रिलीज करपाचें अरावंड आतां कितले सामान धरला अशें अंदाज कॉपडी धरले आनी फ्रुट्स धरले आनी काय ना अशी एक्शन चालू वतली तुमची डेली ही ड्राइव कंटिन्यू आसतली न्हू हय कंटिन्यू कंटिन्यू करतले आमी दिसता दिसता चल चल रोडा वयल्यान वयता गटाराचेर तेणी पत्रे मारल्या कितें एक्शन जायना तुम्ही म्हणटा आमकां लेटर दी म्हणटा आमी लेटर दिवपाचें बंद करपाक एक काम करा तुम्ही आमकां एक लेटर दियात आमचे कडेन लेटर जायना तुम्ही म्हणून आमचे कडेन तुम्ही म्युन्सिपालिटी दिया आपल्याच्यान जायना म्हणून आमी काडटा थंय आमकां लेटर दियात म्युन्सिपालिटी आमकां लेटर दियात आनी आमकां तुमी सांगात आमी अशें बरोवन दिया म्हणून तुमी आमकां एक लेटर दियात मागीर त्या लेटराचेर आमी तुमकां दितात लेटर आतां हें तुमी काडपाचो ना तुमी आमचे कडेनूच लेटर मागता म्हणल्यार कितें म्हणपाचें पयर फ्रायडे सुद्दां स्टार्ट करता फ्रायडे कंप्लीशन ना फ्रायडेच्या मागीर समज कोण दिसता न्ही आमी सगळे रस्त्यार देवया आनी आमी करूया बाकी कितें आहा. ना ना कंटिन्यू धरले ते वयतले and given means presentation. Earlier they also given some presentation regarding respect of unauthorized vendors, streaks, all the flowers, everything. We taken the some steps and we today they all present bring the notice of the undersigned stating that all the activity which is a violation on the roadside which effect to the trade license, trade business of this market people. And he brought my notice some of the point which is required to be taken immediately. I direct my market inspector to inspect today only at 12 o'clock and all the fact which is required to remove it here. Some point which is very brought to notice of the committee which is required. They are the business activity doing routine and all are grown people there. And which is required to take steps. We will take the steps whatever required and whatever given this we will act accordingly. न्यू मार्केट मर्चंट एसोसिएशन ही आमगेली कमीत कमी 550 लोकांची आमगेली कमिटी आहा मडगांवच्या मार्केटाची आनी मडगांवच्या मार्केटाक जे पळय कितें इशू हे जातात जे आमच्या पोटाक लागून ते आमी वयर आमी ताका मेमोरंडम दिल्लें सीओ कडेन तेजेत आमी आयज इम्प्लिमेंट जाला काय जावना हें ताका परते आनी एक लेटर दिलें ताका आमी जे थोड्यो खुबश्यो गोश्टी अश्यो आशिल्ल्यो जे आमगेले गोंयकार म्हणजे फाटल्यान बायलां दिसता जे मेन तेंगेलो फुलांचो प्रश्न आशिल्लो तुमी ते भायर पळयलां आसतलें थंय हें गेलात तेंच्यांनी ही आमगेले कमीत कमी तीन पिळगी जाल्यो ते आतां आमगेले धंदो करतात थंय फुलांचो आनी तांकां आतां सद्याक थंय बोणी सुद्दां जायना कित्याक इलिगल वेंडर्स पळय आसा ते सगळे फुटपाथाचेर बसून थंय टिजी बोरकाराचे ऑपोजीट थंय बसून धंदो करतात तशेंच आमी नाल्लकार आसाय ही नाल्लकारां ती पेडा कडेनूय बसून धंदो करतात तितून भितर कोंकणी क्रिस्तांव अशें कांय ना आमी सगळे धर्माचे लोकांक घेवन आमगेलें मडगांवचें मार्केट चलता आमचे भितर हांगा कसलेंच पॉलिटायझेशन करपाची गरज ना कित्याक हें मार्केट सगळ्या लोकांक घेवन आमगेलें चलता आनी आमी केन्नाच ह्या लोकांच्या पोटाचेर येनात आतां तुमी हेंची तोंडां पळयात जे गोंयकार खुद्द गोंयकार आसा ते इतले वर्सां आमगेलो धंदो करतात आनी हे धंदो करता आसतना जे लोक थोडेच दिसा खातीर फक्त हेजे दिसा सिजनल टायमार एक सकाळ फुडें एक फुलां घेवन येताले ती आतां कंटिन्युअस घेवन बसपाक लागले सक येताली ती 8 म्हळ्यार वयताले पूण आतां ती अशी रस्त्यार रावपाक लागल्या सगळो रस्तो काबीज करून त्या हाजेर रोड बीन ब्लॉक केला आनी हेंकां खूब जाणांक आमगेले बोणी सुद्दां जायना आतां आमगेले ह्या गोंयकारांनी कितें करपाचें तो आमी पयर मेमोरंडम पयर ऑलरेडी दिल्लो आनी ताका सांगलां जे खुबशी अशी इलिगल एक्टिविटीज म्हळ्यार जे वेंडर्स आसात ते सरावंडींग आमच्या मार्केटाचे सरावंडींग आसात जे फ्रुट्स वेंडर्स आसा आमी पयर ताका हें दिलां मेमोरंडम दिल्लें आसा तातूंत सगळे पॉयंट्स घातलेले आसा 6 पॉयंट दिल्ले ते 6 पॉयंटांतले आमगेले कितले पॉयंट जाल्याक काय म्हणून आमी फक्त सीओक विचारपा आयला सीओ म्हणपा लागला आपण एक पॉयंट कितें तरी स्टार्ट केला मागीर उरलेले पॉयंट आमगेले केन्ना जातले जे भायर तुपकारां आसात ते इलिगल बसतात थोडे लोक आतां मार्केटान भितर येवन बसपाक लागले मागीर आमी आतां धंदो कसो करपाचो आमगेलो पयलींच धंदो गेला
धंदो ऑनलायन जावन आमकां लोक पयलींच मार्केटान येनात आनी आमकां हे इतले त्रास जाल्यार जेन्ना आमचे सगळ्या लोकांचो जेन्ना पोटापाण्याचो प्रश्न येता तेन्ना आमी कितें करप हें आमी सीओक सांगपाक गेल्या तुमगेले एक सगळे कमिटी हे जे पळय आसात मार्केटाचे जे तुमगेले इन्स्पेक्टर आसात त्या इन्स्पेक्टराक घेवन जाय जाल्यार म्हाजे वांगडा धाडाक हांव तुमकां सगळें सरावंडींग दाखयता कितले जाण आसता तितले आनी सगळे ड्रायव करात तुमी आनी पळयात कशें आसता कित्याक एक फावटी आमी हांगा सांगतकीर रोखडेच ते त्या दिसा काडटात परते 2 दिसान रोखडेच 10 मिनटान परते लायतात हे कितें चल्लां काय म्हणून पण आमी सांगलें ताका आमच्या मार्केटाच्या सरावंडींग कसल्योच इलिगल एक्टिविटीज चलपाक जायना हे आमगेले पयले मुद्दो काय दिसा पयलीं दरबार जालो आनी दरबारान तुमी सांगलेले पूण एक्शन सारकी जायना अशें दिसता तुका ना एक्शन जायना न्ही आमी ताका तें सांगला पळय जेन्ना दरबारा वेळार आमी ताका ऑलरेडी दिल्ले आमी पूण तेणें सांगलेलें आमी हे पॉयंट करतात म्हणून ते करता म्हणटकीर तो म्हणल्यार एक पॉयंट आपण स्टार्ट केला आतां म्हणजे उरलेले पॉयंट कोणी स्टार्ट करप आमी ताका विचारला आमी तो म्हणपाक लागलो आपल्याक तुमी एक 8 दीस दियात शुक्रार सुद्दां टायम दियात ते आमी हें करतात सपोज तर तुमी तशें करनाका जाल्यार आमी मागीर येवन सगळे मार्केटकारांनी येवन भायर बसून आमी रस्त्यार धंदो करपाचो काय कितें करपाचो हें तुमी आमकां सांगात म्हणून सांगलें ताका आमी ह्या विशयाचेर तुमी आमदाराक बीन मेळ्ळे आमी ऑलरेडी आमदाराक सांगलें आनी आमदारान हेंकांय इन्स्ट्रक्शन दिलां तें तुमी करात म्हणून कित्याक पयर आमी हे जितले पॉयंट आसा पळय ते आमदाराक आमी दिल्ले तेंच्या दरबारा वेळार सगळें दिल्लें आनी तेणें आपूण हें तें करता म्हणून सांगलेलें पूण कितें जाता थोड्यो गोश्ट्यो आमी सांगता त्यो हय आतां ह्यो अश्यो जाल्यो आतां तुमकां ह्यो सांगले आमी आतां तो परतो आपूण येता म्हणटा आतां म्हाका सांगलें तेणें म्युन्सिपाल्टीचे सगळे तुगे वर्कर्साक तुजे बरोबर धाडटा आनी फालच्यान तर परते बीन जालें जाल्यार मागीर आपूण तुका आमदारान इन्स्ट्रक्शन दिलें म्हणटा तुमी आमदारान इन्स्ट्रक्शन दिवनूय हें काम जावना जाल्यार खंय तरी म्युन्सिपाल्टी फेल जाता अशें दिसता तुमकां ना 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 पळय हितून म्हाका पॉलिटिक्स करपाचें ना सांगताय काय हितून हे पॉलिटिक्स काय ना हो आमगेलो वेपाराचो प्रश्न आसा वेपाराचे प्रश्न घेवन जेन्ना आमी ज्या वेळार दिगंबरा फुड्यान गेला दिगंबरान आमकां सदीत हेल्प केलां तितून भितर हांगा हें पॉलिटिक्स करपाचें ना हांगा कितें जालां कोण गोंयकार म्हणटात आनी गोंयकार म्हणून जे आमकां हेंका बसपाक दिना म्हणून हो जो प्रश्न केला तो तसो प्रश्न हांगा ना कित्याक खूब जाण ही नाल्लकारां आशिल्लीं तांकां कोण काडपाक सोदताले पळय तेन्ना दिगंबर कामतीनूच ह्या नाल्लकारांक खूब जाणांक थंय त्या जाग्याचेर बस म्हणून सांगलेलें ती जाग्याचेर ती आजुनूय पोट भरतात थंय कोणाक काडपाचें कोण विचारता आमी जे रस्त्यार पळय इलिगली कोण धंदो करतात तांकां आमी काडपाचो आमी तांकां अशें म्हणना काड आनी तुमी जाय थंय तांकां म्युन्सिपाल्टीन तांकां खंयी लुगार दिवचो आमी तेंचे कोणाचेच पोटार आड येना तुमी तांकां एक असो बरोसो जागो दियात आनी खंयी रिहेबिलिटेट करात आमकां कोणाच्या पोटाचे प्रश्न ना गोंयांचो आतां मेन प्रॉब्लेम कितें जाता गोंयकार कोण आतां ही गोंयकार न्ही आमचे गोंयकाराचें पोट आमी भरना आनी आमी तर तेंच्या फाटल्यान रावना जाल्यार कोणें रावप आमचो जेन्ना पोटाचो प्रश्न येता तेन्ना आमी हे फक्त मेमोरंडम घेवन गेला आमी मोर्चा घेवन येवना व्हडलो मोर्चा हे वॉक करपाक येवना आमी फक्त ताका थंडपणान हें दिलां ताका आमची ही वस्तुस्थिती कळची हें आमी ताका सांगलां तेणें कितें एश्युरन्स बी कितें दिलो तेणें आतां पळय सगळें तुमी पळयलां आसतलें शिवोले कॅबिनान सगळे कॅमेरा लायले ताका सगळें खबर आहा A to Z खबर आहा बाबा रोड ट्राफीक जाम जाता सगळें आहा पण तरी सुद्दां एक्शन घेयना आमदारान ताका क्लियर डायरेक्शन दिलें रोड आमचो क्लियर जाय म्हणून हे एक फावटी वयता आसा तशें सांजचें पळयत जाल्यार परत गाडे लागलेले आसता मागीर आमी वचपाचें कोणा कडेन आतां MD कॉस्टाक जाले 3 म्हयने जाले तेणी परमिशन दिलां म्हणून दिसता म्हाका खबर ना कितले म्हयन्याचे ते आजून काडिना आनी मार्केटाचें समज परमिशन मागलें जाल्यार म्हयनो आमकां लांबे दवरता दिगंबर तुम्ही थंडपणान वता तो थंडपणान तुमकां उत्तर येता ही म्युन्सिपाल्टी थंडावल्या दिसता ना 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 हे फावटी आमी ताका सांगलां तुमी समज ही एक्शन घेयना जाल्यार आमी सारकें एक्शन घेतलें नाजाल्यार आमी रोडार येतले म्हणून कितें कारणां आसात हे सगळे अशे प्रॉब्लेम क्रिएट जावपाक कसलो म्युन्सिपाल्टी दबावान आसा कितें आसा कितें कारणां तांकां खबर आसतलें आतां ते हांव कसो सांगपाक शकता तो तांकांच विचारलें कळटलें न्हू म्हाका सांग बाबा कित्याक काडना म्हटल्यार धाडलें म्हणटा तो आतां 10 दीस जाल्यार आमी एक्शन घेवना तेणी काय आमदारान सांगून सुद्दां काडना म्हणटकूच कितें दबाव आसतलो आमदारान डायरेक्शन दिल्लें न्ही ऑलरेडी आमदारान डायरेक्शन दिलें आतां आमदार काय येवन काडपाना ते आमदार डायरेक्शन कोणाक दिता म्युन्सिपाल्टी दिता म्युन्सिपाल्टीन एक्शन घेवप तें तो ड्रायव्ह केला म्हणटा भाजीकारां काडल्या पळय ते 4-5 भाजीकारां ते रस्त्यार बसता ते सांजचे ऑर्डर काडटा म्हणटा तो हांगा कशें हांगा कशें आहा तो म्हणटा 4 दीस एक्शन घेता 4 दीस हांगा एक्शन घेता म्हणून कळ्ळा न्हू तांकां कळटा ते 4 दीस मार्केट बंद दवरता 5 दिसा स्टार्ट करता हो ड्रायव्ह म्हणटा तो परमनंट आसपाक जाय बरें ती बसता ती इलिगल बसता थंय सगळे इलिगल बसता टोटल इलिगल बसता सडेकल लेन पळय आतां MD कोस्टालें हें पळय MD कोस्टा आतां 3 म्हयने जाले फुटपाथाचेर अख्खो ट्राफीक जाम जाता भायल्याच्यान लोक वयता एक्सिडेंट जाता थंय पण ते तांकां खबर ना खंयचे शॉपाचें परमिशन घेता जाल्यार कितले दिसाचें दिलां तांकां खबर आसपाक जाय न्ही
ते म्हणटा आमचे कडेन आमकां लेटर दी म्हणटा तेगेले काडपा खातीर आमी कित्याक लेटर दितले तेच म्हणटा तेच सांगता न्ही सगळे काडपाचे आनी कोणाक पळय कितें दिवपा जाय तेंच्यांनी गोवोरमेंटान तेंकां जागो सेपरेटूच दिवचो आमी कोणाच्या पोटार हाडयना पण आमच्या मार्केटाक त्रास जाता म्हणून आमी हें उलयता हय 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 आमकां कांय इश्यू ना ते फुलकारांक जावं बाकीचे साडेकाल्ल्यान जावं फ्रुटकार जावं तेंकां आमी मार्केट बांदून दिवचे गोवोरमेंटान तेजेर आमकां कसलो इश्यू ना तिसरी पिळगी आमची हांगा हें करता धंदो करता पूण आमकां एक गिरायक अशें बोणी 12 जालें तरी आमकां बोणी जायना पयलीं ती वेपारकारां येतालीं आमची पयलीं सासूमाय बसताली म्हाजो घोव बसतालो वेपार हाडटाली दिताली 8 म्हटल्यार घरा वयताली 8 नंतर भायर कोण दिश्टी पडनासली पूण आतां ती रातची 10 वरां सुद्दां मार्केटाक फुलां घेवन बसता व्हरोन फुलां बरोबर विकता आमकां एक दिसाक 200 रुपया मेळना जाल्यार फायदो कितें आमी बसून दिसभर मार्केट आमचें म्हणून पोट न्हू तें पूण आमी कितें करपाचें दीसभर रातभर गिरायक करता मातशीच वचना आमी म्हणटा कितें तुमची सोंपली चला ना कशी वचना कितलेय फावटी हांव वचून भायर बडबडलें की जाल्यार कशें आयकना कोणाक भियाना म्हणून सांगतात ती चल तूं कितें करता तें कर म्हणून सांगा म्हाका एकदां नाल घेवन बसता पळय ते तांकां 9 पर्यंत तांकां टायमींग दिला ती जाल्यार आमी तर वचून विचारीत न्हू कोणा हाडटा ते हाड म्हणटा आमी उठना म्हणटाली पूण तशेंच आमकां पळय ती फुलकारां बी आमकां ते वयर बसता पळय ती बी तितकेच टायम बसपाची कित्याक ती भितर फुलकारां बसता तांकां पोट आसा त्या सगळ्यांकूच पोट आसा सगळ्या पळय सगळ्यांक पोट आसा बाबा तांकां आसा आमकां आमी गोंयकारात पूण तांकां आमकां टायम दिवपाचो कित्याक ती सकाळची येयली न्हू तेंच्यांनी मागीर वचपाचें कित्याक ती बाजून भितर बसता पळय तेंच्यांनी कशें पोट भरपाचें मागीर तशी नाल्कारांक बी आमकां नाल्कारान वचपाचें अशें म्हणून म्हणना तांकां आमी खंय जागो दिवपाचो आमी बसता सकयल बसता खूब वर्सां जालीं आमी पिळगी तशी गेली म्हणजे आई बी बसताली आतां हांव तेगेलें चेडूं बसता पण आमकां आनी दुसऱ्याच्या पोटार हाड येवपाचें ना तांकां दुसऱ्या खंय तरी जागो दिया पण आमच्या जाग्यार आमच्या पोटार तेंच्यांनी हाड येवपाचें ना इतकेंच म्हणजे म्हणणें आई तुका कितें त्रास जाता नाल्कारांक हाडून घालतालीं पळय ती आतां आपूण बसता त्या जाग्यार आनी आमकां म्हणटा तुमच्या पांयचो जागो तुज्या मांयचो जागो असलें विचारता हे इन्स्पेक्टर येवन थंयसर तांकां काडून व्हरना ना ना कोण येयना आमकां सपोर्ट दिला कामती आनी हेंच्यांनी बाजारकार तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर